बिरेस्तारा मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांचे हस्तुकी नूतनीकरण केल्ल्या फोंडेच्या सुशोध अशा राजीव गांधी कला मंदिराच्या नव्या वास्तूचे एका शानदार सुवाळ्यांतल्यान उक्तावण जालें। सुमार 43 कोटी खर्च करून प्रकल्पाचें नूतनीकरण जाल्लें आसा। 6 वर्सांच्या प्रतीक्षे उपरांत परत एकदा ह्या रंगमाचयेचेर कलेचो आविष्कार घडलो। मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी नामफलकाचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री दयानंद मांद्रेकार, भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार, उद्योग मंत्री महादेव नायक, आमदार लव मामलेदार, आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार, आमदार डॉ प्रमोद सावंत, फोंडेची नगराध्यक्षा राधिका नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले। ह्या वेळार उलयतना कलाकारांचे खाण आशिल्ले अंत्रुज म्हालांतल्या लोकांचो आज आनंदाचो दीस आसा अशें मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी म्हळां। अंत्रुज म्हालांत कलेचो तालुको हो, कलेचो भाग हो। कला ही आमच्या नसात आसा, आमच्या रक्तांत आसा। अंत्रुज म्हालांत जास्त आसा। अंत्रुज म्हालांत सुद्धा अजून पर्यंत जे पथक हे प्रॉपर फोंडेचे येवना, ते गांवांतलीच येतात आणि त्यामुळे कला ही गांवांनी वृद्धिंगत जाता। कला ही ग्रामीण भागात जोपासली वता। 3 कोटी वरून 43 कोटी जर पावले आसा, जाका जबाबदार आसा ताका नियती पळयतली। पण जी विकासाची कामां आसात ती जावंकूच जाय। सगळ्या फोंडेकारांक एक नवी वास्तू, आधुनिक वास्तू, सांस्कृतिक वास्तू तुमकां आमी लोकार्पण करता आसतना 43 कोटी खर्च केले। हेच्याय पेक्षा आदली मोडून 8 वर्सांत परत ही करची पडली। ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकर हांचेंय उलोवप जालें। सरकारान सगळ्या प्रकल्पांची योग्य रितीन कामां केल्यांत, मात तरी आसतना आमकां लोक काळे बावटे कित्याक दाखयतात तें कळना असो प्रश्न तांणी ह्या वेळार केला। कोएलिशन पार्टनर आहात, आम्ही कोएलिशन पार्टनरांची आणि कोएलिशनच्या सरकारा बरोबर ज्यांची युती आहा अशा लोकांशी गद्दारी करपाचे काम हे आमचे न्हू म्हणून आम्ही त्याप्रमाणे खर्च करूंक जाय। जे पयशे आमी मोडूंक जाय ते पयशे आमी मोडटा। ह्या वेळार आमदार आनी राजीव गांधी कला मंदिराचे अध्यक्ष लव मामलेदार हांचेंय उलोवप जालें। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार।